बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक आनी तुमची खाजगी मागणी इंतेसां मनांत धरून ह्या मिसाचें जें खेरीत इंतेसां आसा तें मनांत धरून ह्या मिसान आतां आमी भोक्तीपणी वांटो घेवया. पूण पयले सुवातेर आमी देवाचीं भुरगीं तो देवा सारकीं आमी आसूंक जाय. आमचे मदें दोन भाग आसात. आत्म्याच्या पांवड्यार आमच्यान देवाक एकवटून जिवंक जाता ओ आपलेपणाक संवसारीक जिविताक आनी थिंचोर आमी निवड करचो पडटा. पूण खूब पाटी आमकां तें समजना. आमी येणे तेणें भितरल्यान वागता. तो ताका लागून आमचे भितर खूब पाटी आमी पातकान पडटा. कित्याक संवसारीक जिवीत आमकां आकर्शीत करता. तातूंत आमी पडलीं म्हणटून तातूंतली आमकां भायर सरोंक जायना. पूण देव आमकां आपली खरी वाट दाखयता. तर ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरून देवाचें बोगसणें आमी मागया. काळजान थावन दूख दोत्तल्यांक बोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाचे उजव्याक बसलाय. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोरपोदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. मागुया. देवा आमच्या बापा, तुजी मांडावळ कदींच चुकोना. नश्टें तें सगळें आमचे थावन पयस कर आनी आमच्या फायद्याक पडटा तें सगळें आमकां दी. हें आमी खालते काळजान मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी भक्तीपणी आयकोया. भागिवंत पेद्रूचे दुसरे चिठी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, मळब आकटें जावन नाच जातलें आनी श्रीस्तेचे दातू लासून कोट्टले. तो देवाचो दीस वेगीं पाव म्हूण आशेवन रावात. आनी सगलें हे भाशेन सोंपतलें म्हणटच तुमचें जिवीत पातकावीण आनी भोक्तिवंत जावंक जाय. आमी नव्या मळबाची आनी नवे प्रितुमेची वाट पळयता. कित्याक अशी देवान आमकां भास दिल्या. थंय प्रमाणीकपण वचतलें. देखून भोव प्रितीच्या भावां भयणीनो, तांगता तितले उमेदीन निश्कळपणाक आनी गुन्यांवा विणे जिवंक वावरात. ताका रावतना तुमी ताका शांतीन मेळच्याक आमच्या सर्वेस्पराचें मातमेपण तुमचे सोडबुणे खातीर म्हूण समजात. देखून तुमी भोव मोगाच्या भावां भयणीनो, तुमकां हांवें शिडकायल्यांत म्हणटच चोत्राय दवरात. नाजाल्यार नोश्ट्या मनशांची वांकडी वाट धरून तुमी तुमचें तिरपण सांडून वेशात. उफराटी आमच्या सोम्या आनी सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी ओळख तुमचे सोबे वाडूं दी. ताका मोहिमा आतां आनी सासनाक. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्परा, पिणकेचे पिणकेंत तूंच आमचो आसरो. म्हणुया. सर्वेस्परा, पिणकेचे पिणकेंत तूंच आमचो आसरो. पर्वत रचून येवचे आदीं, प्रितूम आनी संवसार उत्पन्न जावचे आदीं सासणांतावन सासणांक पर्यंत तूं देव. आमचो जबाब. सर्वेस्परा, पिणकेचे पिणकेंत तूंच आमचो आसरो. मनशाच्या पुतां दुआरो चलात परतून. ह्या एकाच उतरान मनशांक तूं परतून मातयेक धाडटाय.
कालचो दीस येवन गेलो, रातचो एक पार सरून वेता, अशी तुज्या दोळ्या मुखार हजार वर्सां. आमचो जबाब, सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेन तूंच आमचो आसरो. कितली म्हूण वर्सां आमी वाचतले, 70 आनी बोड भलायकी आसल्यार 80. आमी चड करून ती दुखीन भरलेली वो पोकोड सॉर्ट करून सरतात आनी आमी नान जाता. जबाब, सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेन तूंच आमचो आसरो. दीस उजवाडटा तुज्या मोगान आमकां दादोशी कर. दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोशान आमी उलासोशें कर. तुज्या चाकरां खातीर तूं कितें करूंक सोगताय तें तांकां दाखय. तांच्या भुरग्यांचेर तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकून दी. आमचो जबाब, सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेन तूंच आमचो आसरो. उद्गाराक उबी रावया. व्हडतो बाप जेजूचो, मोहिमेमूत देव आमचो, तुमची मोत उजवाडाव तुमच्या आपोवण्याचो कितलो उंच बरमाचो उगडापो तुमकां जावं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्क पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. फारिसेव्यांतल्या आनी हेरोदीच्या पक्षवाद्यांतल्या कांय जाणांक जेजूक उतराक सांपडावंक ताचे शीं धाडले. ताणीन लागीं सरून अशें म्हणलें, गुरुजी, तूं सत्यवंत आनी तुका कोणाचीच बिडा ना म्हूण आमी जाणो. कित्याक तूं लोकांच्या तोंडाक पळयनाय आनी देवाची वाट खरेपणी शिकयताय. तर शेजाराक पोट्टी फारीक करूं येता की ना? आमी ती फारीक करची की ना? तांची नाड विद्या ओळखून ताणें ताका म्हणलें, तुमी कित्याक म्हाका हो फास मांडूंक सोदतात? एक दिनार म्हाका हाडून दियात पळोवया. आनी ताणें हाडून दिलो. आनी ताणें म्हणलें, येरूपणें वो बरोवप कोणाचें? ताणें म्हणलें, शेजाऱ्याचें. परतीपाळून जेजून तांकां सांगलें, तशें जाल्यार शेजाराचें तें शेजाराक परतून दियात आनी देवाचें तें देवाक दियात. आनी हें आयकून ते अजाप जाले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. आमी आतांच जेजूची उतरां आयकल्या न्ही. शेजाराचें तें शेजाराक दियात, देवाचें तें देवाक दियात. हें हिंच्या पावंड्यार हांवें तुमकां म्हणलें सुरवातेक, आमच्या ओतम्याच्या पावंड्यार आमचे मदें 3 भाग अशे आसात. वो भायलो आकार आसा तो कुडीचो, आनी ते कुडींत आसा मन, आनी मनाक आसात भावना. म्हणटच चिंतना आनी भावना आमकां म्हणून हितूं संवसारांत आनी संवसारांतली वाट दाखयता. पूण ओतम्याच्या पावंड्यार आतां आमच्यान निवडूंक जाता. आमी आमचे वाटेन म्हणजे संवसाराचे वाटेन ओ देवाचे वाटेन आमचें जिवीत थिरायता, आमचें मास करून आमी जियेता. तर हें कशें घडटलें? जेजूनच आमकां सांगलां, तो आमकां एकवटून आसा म्हणून. म्हजे सवें रिगून रावात आनी हांव तुमचे सवें रिगून रावतां. तर हे आमी ओतम्याच्या पावंड्यार तर ताका रिगून रावत जाल्यार आमचे कुडीचे सगळें बदलतलें. कुडीचें आनी मनाचें बदलतलें. आमी तर आपल्यापणाक एकवटून रावत जाल्यार हें सगळें आमी संवसाराचे वतीन पळोवंक लागतलें.
आनी हें स्पश्टपणे आमकां जेजून सांगलां, शेजाराचें तें शेजाराक दियात, देवाचें तें देवाक दियात. आनी हे पवित्र आमी जियेत जाल्यार पयल्या वाचपान पेद्रून आमकां अशें सांगलेलें आसा. पळयात, तुमचें जिवीत पातकावीण आनी भोक्तिवंत जावंक दी. पातकावीण आनी भोक्तिवंत. दुसरें ताणें कितें सांगलां आमकां, तांकता तितली उमेदीन निश्कलंकपणांत आनी गुन्यांवां विणे जिवंक रावात. म्हणजे निश्कलंकपणांत आनी गुन्यांवां विणे हें कशें जातलें? फकत आमी देवाच्या पावंड्याचेर तर रावत भितरल्यान आत्म्याच्या पावंड्यार जाल्यार आमी गुन्यांव आमचेर घेवचे ना म्हणून आमी वायटपणान जिवचें ना. निश्कलंकपण आमचे मदें आसतलें. फुडें ताणें कितें म्हणलां, तुमकां हांवें शिटकायल्यात म्हणटोच चोत्राय दवरात, नाजाल्यार नश्ट्या मनशाची वांकडी वाट धरून तुमी तुमचें थीरपण सांडून वेशात. आमचें जिवीत कोणाचेर थिरायलेलें आसा? देवाचेर आनी ताच्या उतराचेर. तर हे भाशेन आमचें जिवीत जावं दी म्हणून आमकां पेद्रून आपले चिटेन शिडकायल्यात. हें सगळें बरें आहा, पूण कशें म्हणून आमी जियेतले? आमी जाणो आमकां बरे भाशेन जिवंक जाय म्हणून, पूण भितरल्यान आमच्यो चाली पळय आसात त्यो आमकां ते भाशेन ओडून घेतात. ह्यो भितरल्यो आमच्यो चाली म्हणजे नश्ट करच्याक आमी भितरल्यान जेजूक एकवठान रावया आनी तें सोंपें. सगळीं जाणां आमच्या हात अशें वटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजू जो आमचें जिवीत जावन आसा तो आमचे कुडींत, मनांत, आत्म्यांत रिगता. आनी आमचे भितर हा तितलें जेजू सवें आसा, तें जेजू सवें दवरया सुस्कार भायर सोडटना. आनी सगळें ताचें दवरलें की ना तो तें नितळ निर्मळ करून आमकां ताचें बरेंपण पळय आसा तें अदीक वाडयता. आमचें नश्टपण आहा तितलें काडून ताचें बरेपणान तो आमकां बोधता. हे परी 5 मिनटांनी आमी सारकी नितळ निर्मळ जावन जेजू भाशेन आमी अदीक जावंक लागतले. आनी देवाचें तें देवाक दितले, संवसाराचें तें संवसाराक दिवन आमचें जिवीत बरेपणान, पवित्रपणान, निश्कळणपणान जियेतले. सगळीं आमची इंतेसां मागणी आसा तितली देवाक ओपून दिवया. आनी हे मागणी आतां सगळ्या संवसाराच्या लोकां पासून म्हणया. कितलीं जाणां मोत्तात, कितलीं जाणां क्वॉरंटायन जाल्लीं आसा, कितलीं जाणां ओड्डफूट जातात, तर तांच्या सगळ्यां पासून आमी मागया. सोरपोदेदारा आनी काकळुत्सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रुमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोणवाळायेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणदायक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. आतां आमचें जिवीत सगळ्यांच हे भेटोवणी वरवीं देवाक ओपून दिवया. Tak,
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपोतेदाद देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. काकलुत्सरा बापा, तुजेर पात येवन तुका भेटवणी करच्याक हे वेदी भोंवतणी आमी जमल्या. दया करून आमची पातकां बोगोस आनी ह्या बलिदाना वरवीं सगळें आमचें जिवीत नितळ निर्मळ जावं दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात आय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय, अशेंच आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्वकाली आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोर उमता. जिव्या बावार्थान ताचें पुनर्जवणपण परगट्टा. थीर बोरवाशान ताच्या मोहिमेवत येण्याक कोतरेकता. देखून आतां देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवा. उत्सर्गी तुका सोय सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवेन येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्रत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो बापा. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी साशणीक करोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट परगटुया. तुझ्या गोरसां आनी पुनर्जीवन मोडा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता. आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा,
आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवणपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माय सांगाती तुज्या पोती बागेवन झुजे बागेवन दौर्म दोत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर फुदेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजूचे मागणे आमी म्हणटा खरी पूण ताचो पवित्र आत्मो आमचे सगळें आसा तें मागणे जेजूक एकवटोन म्हणटा आमी तर देवाच्या पावंड्यार रावत जाल्यार आमचें हें मागणें पवित्र जावंक पावतलें तर आमची सगलीं इंतेसां मनांत धरया आनी काळजांत तावन जेजूक एकवटोन ताच्या पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान म्हणया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमचीं पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार सर्वेस्परा सोर्व वायटांतलीं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतलीं सुटोय आनी सोर आकांतांतलीं वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरुमदूतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सोव्या आसूं तुमचे सोवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमी आत्मीकपणी शेवंक हें मागणें आतां आमी म्हणया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा येता. तुजे सोरशिलो कोडसुरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. Tuja
घे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी, इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सर्वेस्वर आमच्या बापा, तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान तूं आमकां पोसताय. जिबेन आनी उतरांनी, मात न्हय बोगोर सोतान आनी कोरण्यांनी तुजे थंय आमचो बावार्थ आनी मोग दाखोवंक आनी अशें सुर्गीच्या राज्यांत भितर सरूंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां चलय. हें आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, तुमकां हांव दिनवासतां आनी देवाक कारगां दितां तुमचे पासत, कित्याक भक्तीपणी तुमी कुरपेन बरोवन ह्या मिसान वांटो घेत आसात. तुमकां सुबां आशिर्वाद पडच्याक हें आतां बेसांव आतां आमी भक्तीपणी मागया आनी घेवया. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. सर पुदेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटां. देवाचे व्हड उपकार. Krista Shanti, Motuya, White Cotolia Moxoya, Dusmanang Vengmaruya, Jesu Chushikorio, Vevarangaloya, Ecalismo Nanzolia. भाग्योन फ्रांसीस शेवेरा, आमचो दृढ विस्वास तुजे सदांच आसा म्हूण आमी कसल्याय संकश्टांक फुडो करूंक भियेना. कित्याक तुवें आमकां केन्नाच सोडूंक नाय, पूण तुज्या आसऱ्या खाल सदांच आमकां राखल्याय आनी सांबाळल्याय. हालींच कोविड-19 हें पॅन्डेमीक वायरस आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेलें आसून लोकांक ओजारांनी मारून उडयत आसा. पूण तुज्या आसण्यांक आनी मागण्यांक लागून आमकां गोंयकारांक ह्या पिडेंतली तुवें निवारली. ह्याय फुडें आमकां राखतलोय आनी सांबाळटलोय म्हूण आमकां खात्री आसा. आनी आमकांच न्हय, पूण सगल्या इंडियेच्या आनी संवसाराच्या लोकांक तुज्या आसरा खाल दवरून आमकां सगल्यांक ह्या पेस्त पिडेंतली वाचयतलोय म्हूण बोरवांसो आसा. ही कृपा आनी मागणें बापाक मानता तसलें जाल्यार तुजे विनोतीन तें शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन.